बेतकी नवे कोमनीदाद कार्यालय शिवमंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी उक्तावण झाले। कोमनीदाद संस्थेचो वावर महत्वाचो आसा अशें विधान मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केले। कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांक एक कार्यालय जाऊ शकता आणि तातूंतल्यानूच नंतर बरे विचार बरे आचार आणि ह्या गांवा खातीर आमकां कितें करपाक जाय हेजें बरे तरेन आमी नियोजन करपाक शकता। आणि म्हणूनच जेदेवाचो हो प्रस्ताव आमचे कडेन आयलो, तो प्रस्ताव उभारून धरलो आणि कोमलदाद ही एक इंडिपेंडंट बॉडी जावन आसा ज्याची संपूर्ण जी जमीन जो आसा तो जमीनची राखण करपा खातीर दिल्ली आसा। परंतु हो लोकां खातीर ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय त्यो कोण विचार करपाक शकता तर ते गांवतले सुंदर विचारांचे सुंदर लोक। पाकिस्तान ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात न्ही संपूर्ण गोंया भितर जर आमी जर एक नजर जर मारली जाल्यार लाभदायक आणि लोकांच्या भिमुख अशे जर प्रकल्प जर कोणाचे जमनी भितर जर आसा जाल्यार त्या गोंयचे आमच्या साबार कोमिनदीच्या जमनी भितर आसा। आणि म्हणूनच ह्या कोमलदादीच्या जमनी ज्यो ते सांभाळटात त्यो बरे तरेन लोकां खातीर जो वापर दिवपाक जाय हो म्हज्या बेतकीच्या कोमलदादीच्या सगळ्या सभासदांनी सुद्धा लक्षात हाडिल्ल्या बद्दल हांव तांचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करतो।